साखळीची पालिका राण्याकडेनच नगराध्यक्ष राण्याच्याच तेक्यार ब्रेस्तारा साखळीचे नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष दोगूय थारले। उपनगराध्यक्ष कुंदा माडकार 13 नगरसेवकाचे पालिकेत नगराध्यक्ष सगलांनीक 11 मतां, कुंदाक 10। नगराध्यक्ष जातकीच सगलांनीन काँग्रेसीचो फुडारी प्रतापसिंह राणे आनी ताचो पूत बीजेपीचो मंत्री विश्वजिताचे उपकार मानले। म्हाका परत एकदा माझ्या काउन्सिलरान सगळ्यांनी एक संधी दिला लोकांची सेवा करपाची आणि कामां करपाची। तेका लागून हांव सगळ्या काउन्सिलराक सगळ्यांकीन पयलीं देव बरें करूं म्हणटा। तेंचेच कारणाक लागून हांव तेंचेच मताचे आदारार हांव परतो खुर्चीर बसलो। तेंच्यानी जो विश्वास दाखयला सगळे वाड्यांनी हांव लक्ष दितलो आनी सगळे तेंच्यांनी जी आश्वासनां दिला लोकांक ती पूर्ण करपाक प्रयत्न करतलो। आमी सगळे मेळून श्री प्रतापसिंह रावजी राणे आणि विश्वजित राणे यांचे मार्गदर्शन घेऊन म्युनिसिपालिटी बरे भशेन डेव्हलपमेंट साखळीन विकास आणि साखळीचो उदरगत हेच आमचे उद्देश घेऊन आम्ही काम करता। पयलीं हांव वायस चेअरपर्सन म्हणून आशिल्लें आनी परत एकदा म्हाका वायस चेअरपर्सन म्हणून म्हाज्या नगरसेवक आनी नगरसेविकांनी परत एकदा चान्स दिल्या बद्दल हांव तेंचे मना पासून आभार मानता। आदलो बीजेपीचो आमदार मंत्री रमेश तवडकार आतां लोकसभेक रावपाची हवा करता। विधानसभेक ताची तिकेट कापली फक्त कांय जाणांक ताची नसाय जाल्ल्यान। विधानसभेक पडिल्ल्या कांय बीजेपी आमदारांची ताणें नांवांय घेतलीं। पार्टींतल्यानीच खंय तांची वाट लायली। आपली नांवां घेतली म्हूण सुभाष आनी मांद्रेकारांचो 24 वरां भितर खुलासो। जो फॉल्ट आसा म्हूण म्हजी तिकेट कापली अशें ना। केन्ना केन्ना एखादो मनीस व्हड जाता पळय न्ही ताची नसाय जाता आनी त्यामुळे ताका आजच पंकज छाटुया की अशा तरेची स्थिती म्हाका लक्षांत आयली की म्हज्याय तकलांत विशय आयलो की लोकसभेचें इलेक्शन लडोवपाक जाय आनी ताचे फाटलें कारण हें आसा न्ही की दयानंद मांद्रेकर जो आसा म्हणजे इतको मजबूत जो आसा न्ही आमदार मंत्री जाणी काम केल्लें आसा की कोणीय विचारलें तर जायत न्ही दयानंद मांद्रेकर म्हणटा तो डिफीट जावपाक शकना। आतां दयानंद मांद्रेकर डिफीट जावपाक शकना आमी म्हणटात लोकूय म्हणटात बाकी सगळे मागीर कुंपणच शेत खाता म्हणटात की आमचोच मनीस आमचेर लावन जो आसा न्ही की ताका कशें बाजूक काडचें। पयर जेन्ना प्रुडंटाचे येयले तेतूनय तेणी म्हजें नांव घेतलें तेचेर तेका दिसता आपलेर अन्याय जालो जाल्यार तेणीन आपलो प्रश्न आहा तो कसो सोडप तेणीन कितें करप। तेणीन तेचेर अन्याय जालो दिसलो तेका तिकेट मेळ्ळी ना तो इंडिपेंडंट उबो रावलो तेतून तो पडलो तेणी आपली ताकद कितकी आहा ती आजमायली। आतां तो तेजें म्हणणें आहा की आपूण लोकसभा इलेक्शन लडयतलो अवश्य लडोवचें तेणीन पूण हे लोकसभा इलेक्शन लडयतना तेणीन हेची तेची नांवां घेवप ना। सुभाष फळदेसाय सांगतालो की काणकोण मतदारसंघाक जर रमेश तवडकार तिकेट दिली ना जर जायत जाल्यार आपल्या नेमकी हार जातलीच असो तो आग्रहान सांगतालो। तुम्ही लोकसभा निवडणूक लढयता जर जायत जाल्यार लोकां मदीं असो सुभाष फळदेसाय आपल्या बरोबर आसतलो हे गृहीत धरून वचचे न्ही। गेले ते निवडणुकेक रमेश तवडकराक तिकेट न दिल्ले कारणान म्हाका खूब लॉस जाले आसतले अवघे थोड्या मतांनी हांव पराभूत जालो आसतलो पूण पक्षानच म्हाका ह्या आमदार म्हणून केल्लो आसा आनी पक्षानच म्हाका तिकेट दिल्ली आसा। म्हाका जर उडोवपाचो आशिल्लो पार्टी जाल्यार म्हाका तिकेटय दिना आशिल्ले। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।